गोयच्या सरकाराचो इश्यू आता काँग्रेस संसदेत तापयता। दिग्विजय सिंग धरून बाकीच्या काँग्रेस खासदारांनी गोयच्या राज्यपालाच्या भूमिकेवेल्यान संसदेचे कामकाज आडायले। राज्यपालान संविधान पाळ्ळे ना म्हणून काँग्रेसीन बोवाळ घालो। बीजेपी म्हणटा राज्यपाला फुडें 21 आमदारांचो आंकडो आनी स्वता आमदार आसतना काँग्रेसीक आपोवपाचो प्रस्नूच येना। निर्णय घेवचे पयलीं राज्यपालान अर्थमंत्री जेटली कडेन सल्लो घेतलो म्हणून रिपोर्ट आयिल्ल्यान बोवाळ पडला। Constitution says very clearly about the duties of a governor and the power of the governor to appoint the chief minister. Okay. So the 164 does not say anywhere, the constitution, it does not say anywhere that the governor is supposed to consult serving union cabinet minister. If you think that the governor has violated any provision of the constitution, please give a substantive motion rather than putting me into trouble. I cannot allow you this way to discuss the conduct of a governor. So no. What? Leader of the House. Give motion, all right. Yes. Even that also you can give motion. Where is the motion for that? Where is the motion for that? The finance minister. Baba, now it is very serious violation of the constitution. If you think... I'm sorry, sir. No. This House has every right to... No. Been leveled against us that we took time in choosing our leader and claiming before the governor. Okay. The Honorable Governor has totally violated that convention and the practice and has acted against the democratic norms and the constitutional provisions and the guidelines of the Sarkaria Commission by inviting the second largest party. काँग्रेस वाळपय आपलो उमेदवार घालतली म्हणून ठाम सांगता। विश्वजीत राणेन सीएलपी बसकेंतल्यो गजाली खंय बीजेपीच्या कॅम्पाक लीक केल्यो म्हणून बाबूचो आरोप। ताणें विश्वजिताचेर बरोच फोग काडलो। विश्वजितान बाबूक चॅलेंज दिली। तो म्हणटा काँग्रेसीन जाय तो कॅन्डिडेट घालचो, ताचे डिपॉझिट जप्त करून दाखयता। आज एकच सांगपाक सोदता हांव की हो म्हण कितें जाता तें कोण बऱ्याकच जाता। कित्याक आमकां पयर तेन्ना सुद्दां डावट आसलो आमच्या सत्रा भितर कोण तरी एकलो जे आमच्यो हांगाच्यो लीक करता, कोण तरी एकलो आमचो आमदार लीक करता आनी खूब जाणांक दुबाव आसलो ह्या मनशाचेर की प्रत्येक मिटिंगेक ह्या मनशान थंय मोबायल घेवन रावप थंय 5-5 मिनटांनी ह्याच विशयाचेर झुकून भायर सरप, कोणाक फोन करप आनी कितें करप अशे पद्दतीन हें जाय। आयज खंय तरी उगड जाला। पयलीं दुबाव आसलो लोकांक खूब जाणांक की हे लीक करता कोण हांगाच्यो खबऱ्यो हे जे आम सेंट्रल लिडर आनी सीएलपी जेन्ना बसून हांगा डिस्कस करता जाल्यार हांगाच्यो खबऱ्यो भायर कळटात कश्यो, त्या कॅम्पाक कळटा कश्यो खबऱ्यो। जाल्यार आयज खंय तरी कळोन चुकता की ह्यो पयलींच उलोवप गाठीबेटी किंवा फुडली प्लॅनिंग जावप म्हाका दिसता पयलीं जाल्ल्यो। आयज खंय तरी म्हाका दिसता फुडाराक आमकां कळपाक लागतल्यो की अशें सांगपी मनीस जेन्ना त्या वटेन गेले जाल्यार त्या वटेनचो सिक्रेट कितें तरी आमकां मेळपाक लागत म्हणून। वाळपय मतदारसंघ हो काँग्रेसचो मतदारसंघ गेली 2-3 टर्म काँग्रेस थंय जिखिल्ली आसा आनी आमी ह्या फावटी काँग्रेस आमदार जर बाय इलेक्शनाक जर वयचे पडले जाल्यार थंय परत काँग्रेस आमदार आमी निवडून हाडटले। की हें जें कितें कळलां की पयर गोंयच्या लोकांक आज तो शिवसेना निवडून दिल्लो काँग्रेस आमदार न्हू, आज गोंयांत सुद्दां मॅन्डेट काँग्रेसीक दिल्ली आसा लोकांनी, गोंयच्या लोकांनी काँग्रेसीक साथ दिल्ली आसा। आज विरोधी पक्षाक जे विरोधी आमचे हे आसात तेमी जे सत्ता हासील केल्या ती सुद्दां तोडफोड करून केल्ली आसा। खऱ्या अर्थान तेमी आज 5 वर्सां जशे गेले 5 वर्सां आमी विरोधाक रावले तशें ही 5 वर्सां तेमी विरोधाक रावूंक जाय आशिल्लें। कित्याक लोकांनी कौल दिल्लो काँग्रेसीक, लोकांनी कौल 17 आमदार दिवन काँग्रेसीक कौल दिल्लो आनी 13 आमदार तेंचे आसलेले। 13 आमदार आसले तेणी निदान 5 वर्सां तरी विरोधी पक्षाक बसपाक जाय आसलें। सत्तेचो वापर करून हेका हाडप तेका हाडप आनी असो करून सरकार करप न्ही। तेजेर आतां एक्शन घेवपा खातीर तर आमचे सगळे कायद्याचे म्हणजे लिगल आमी ओपिनियन घेत आसात। जर आमी डिस्क्वॉलिफाय करपाक तांकां इतली जो संदी जर आमकां मेळटा जाल्यार आमी तांकां डिस्क्वॉलिफाय करतले हें ठाम आमचें। कित्याक व्हीप सायन तेणी केल्या थंय आनी 15 मिनटां जर तो हे असली करता हें चुकीचें आहा। आयज हे लीक जाता कोण कॉफी पियेता हे सगळे काणयो सांगपाची गरज ना आनी आयज तो लिडर ऑफ ऑपोजिशनचे इलेक्शन जे फॉल्टी जाल्ले आसा हे सगळे दिग्विजय सिंगान सगळे नाटकां करून केल्ले आसा। इलेक्शनाक म्हणटा काँग्रेस कॅन्डिडेट घालतलेच तुका उडयतले तेका जाय ते कॅन्डिडेट घाल बाबू कवळेकराक सांगला म्हूण सांग जाय तो कॅन्डिडेट घाल म्हणून
जाय ते कॅन्डिडेट घाल म्हूण सांग. 70चो लोक म्हाका कमीत कमी 10,000 मतां वयर लीड हाडून आमचो सीट आमी परत हाडटा आनी हो सीट वाळपयचो जो तेच्याच सरकाराक तेंको दितलो. कॉन्टेस्ट तुमी बीजेपीचेर करतले ना हांवें काय म्हाजे समर्थक म्हाज्या लोकां कडेन चर्चा चालू आसा, पण सगळे ऑप्शन्स ओपन आसा. काँग्रेसचो जाय तो कॅन्डिडेट घाला म्हणून सांगा. पयलीं सोदा म्हणून सांगा तांकां कॅन्डिडेट कोणाक घालता तो, आनी घाला म्हणून सांगा कॅन्डिडेट. काँग्रेस कॅन्डिडेट हांवें जे काँग्रेस पक्ष सोडला आनी म्हाजे विरोधान त्यांचो कॅन्डिडेटाची डिपॉझिट जप्त जातली. हे आयज तुमी रेकॉर्ड दवरा. काणकोणा आयरिश बायलेचो बलात्कार करून खून केला हे सिद्ध करपाक पुलीस पुरावे एकठांय करतात. जीएमसीन आरोपी विकट भक्ताचे डीएनए सॅम्पल घेतला. सॅम्पल फुडले तपासणे खातीर हैदराबादाच्या फॉरेन्सिक लॅबात धाडपाचे आसात. 14 मार्चाक काणकोणा आगोंद बिचार वतना वाटेर डॅनियल लाफलीन ही आयरिश बायलेची बॉडी मेळिल्ली. आयरिश बायलेच्या खुनाचे केशींत काणकोण पुलिसांनी शुक्रारा आरोपी विकट भक्ताक जीएमसीत हाडलो. थंय ताचे डीएनए सॅम्पल घेतले. हे सॅम्पल चाचणे खातीर रोखडेच हैदराबादचे फॉरेन्सिक लॅबोरेटरींत धाडटले. जीएमसीत विकट भगताची सिमेंट टेस्टूय जाली. पुलिसांक एक म्हत्वाची सीसीटीव्ही फुटेज मेळ्ळ्या. हे फुटेजीत विकट भगत ते आयरिश बायलेचो फाटलाव करता हें स्पश्ट दिसता. मजगतीं कलंगूटच्या पुलिसांनी हॉटेलाचो मालक सुदर्शन रायकार खुनाचे केशींत कॅजिटन पाक्सियां फर्नांडिसाक अरेस्ट केलो. 8 मार्चाक आरोपी कॅजिटनान सुदर्शनाक मरसर बडयल्लो आनी चाकू तोपिल्लो. उपरांत रायकार हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसतना सोंपलो. हॉटेलाच्या बार रेस्टॉरंटांत सोऱ्या वेल्यान खासकिसांव जालें आनी तिडकीच हरशीं फर्नांडिसान रायकाराक तोपलो. पुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर CISFच्या एका पुलीस इन्स्पेक्टरान धांवत्या ट्रेनी मुखार उडी घेवन जीव दिलो. नांव लिओस लुक्रा, वर्स 54 वर्सां. गजाल शुक्रारा दनपारा सुमार 3 घडली. निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेनी पोंदा उडी घेवन ताणें जीव दिलो. बॉडीचे 2 कुडके जाल्यात. जीव दिवपाचें कारण मात समजूंक ना. We found one person's body lying on platform, the track number 1 of the Vasco railway station. The body was cut into 2 pieces, and the helmet also was seen lying by the side. We informed the railway police. They came and removed the body from the बॉडी ऑस्पिसियोन धाडल्या म्हणून रेल्वे पुलीस अधिकारी सांगता. जवळपास 15:30 HRS 15:20 HRS आमकां एक आमच्या स्टाफानूच इन्फॉर्म केले, प्लॅटफॉर्मार गेल्ले ते पेट्रोलिंग करपाक, की एक डेड बॉडी ट्रॅकाचेर आसा म्हणून. आनी वचून थंय व्हेरीफाय केल्यार एक मनीस ट्रॅकाचेर आशिल्लो आनी तेजी ट्रेन तेजे वयल्यान रन ओवर जाल्ली. मागीर तेजो आमी इन्क्वेस्ट पंचनामा केलो थंय आनी डिटेल्स मेळ्ळ्यो. तेजे ID कार्ड मेळ्ळें. तेजेर कळ्ळें की आमकां तेजें नांव लिओ लाक्रा म्हणून आनी तो CISF हाजो पुलीस इन्स्पेक्टर. सो तेजे फॅमिलीक कॉन्टेक्ट केले आनी बॉडी आयडेंटिफाय जाली एज लिओ लाक्रा म्हणून. आनी सद्या बॉडी प्रिजर्वेशनाक धाडलेली आसा. सद्या बॉडी ऑस्पिशियो हॉस्पिटलान प्रिजर्वेशनाक फॉरवर्ड केलेली आसा आनी फुडलो इन्व्हेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस. पुडंटा खातीर दिशांत परब. हे एक ब्रेक.